बापाचे आणि भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी सर्वेस्पूर तुमची सोवे आसूं इश्टानो आयज आमी हांगासर ह्या देव मंदिरान एकठांय जाल्लीं आसात. देवाक दिन वासूं ताच्या चाकरा बागेंत आंतोनी उदेशी ताणें आमच्या जिवितांत जायतीं बरेपणां दाखयल्यात आनी त्या पासून देवाक दिन वाचतना होच भावार ताचेर दवरून आमी आमच्यो गरजो इंतेसांवां घेवन आयिल्लीं आसात. आनी हे वेळार ही भावाताचे समोरमणीन वांटो घेता आसतना आमी आमकांच पयली सुवातेर आमी तयार करूंक गरज. जायती फावटी आमी मोगाची मनशां जावंक चुकल्यात. मोग दुसऱ्यांक दाखोवंक मोग जिवंक देवाचो मोग अणभवंक आमी चुकल्यात जाय. ह्या वेळार देवाचें बोगसणें कालदिकायेन मागुया. काळजांतान दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोड पोटिदा देवाक आनी तुमकां भोगाक म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बागेवन सदांच सांगपाक बरें सगळ्या देवतांक आनी गोतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. ह्या वेळार आमची देसवां देवा मुखार आमी घालुया. हे मी सर्गांच्या मनान वेल्टन आनी सिबल फेर्नांडिसा बसत आमी मागुया. तेच भाशेन आयज पवित्र सभा बागयोन सिरील आनी मेथोडियस ह्या बागवंतांचो उगडास करता. जाणें स्लावनेच्या पोरसांक देवाचें उतर परगटलें तांकां धर्म परगटलो ह्या बागवंतांचे विनवणेन. आनी तेच भाशेन बागयोन आंतोनीचे विणवणी आमची मागणी गरजो जावं ती कोण आपणाक भलायकी सोदता, कोण आपल्या जिविताचो सांगाती सोदता, भुरग्याच्या देण्याक आशेता, वेगवेगळे प्रश्न घेवन आयल्यात. ही आमची मागणी तांची विणवणेन आमी देवाक उबारुया. आनी तेच भाशेन आयज पुराय संवसार व्हॅलेंटायन्स डे समोर उमता. मोगयांचो दीस. मोग देव म्हणल्यार मोग आनी देव आमकां दर एकल्याक मोगाची मनशां जावंक आपयता. आमच्या मोगा पासत मोगान बोल्लेलीं मनशां आमी जावन देवा लागीं मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सोमेस्त मनशाच्या थारुका बागयोन सिरील आनी ताचो भाव मेथोडियूस हांचे शिकवणेन स्लावणच्या पोरसांक तुज्या सोदाचो उजवाड तुवें दिलोय. तुजी खुशी कोण आमच्या काळजांत आनी मनांत कोणचोय आनी आमकां एकाच भावार्थान एकवटावन तुका सोपुर्णायन वाखाणूंक पावय. आमच्या सुमयांच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रितुमेर मनशाचें खोटेपण चड वाडलां म्हूण आनी दीस रात ताच्या मनान वायटोवी चिंतनां घोळटात म्हूण सर्वेस्परान पळयलें. आपणे मनशाक रोचलो म्हूण सर्वेस्पोर चडफडलो आनी ताचें काळीज कोंतवलें. आनी सर्वेस्परान म्हणलें
हांवें रोचला त्या मनशाक हे पृथ्वी वेलो नाच कोत्तलो तशेंच जनावरांक जमनी वेल्या जिवाण्यांक आनी अंतरला वेल्या सुकण्यांक हांकांय नपयत कोत्तलो. तांकां रोचली म्हूण म्हाका दूख भोगता, पूण नोये सर्वेस्पराक मानवलोलो. तेन्ना सर्वेस्परान नोयेक म्हणलें, तुज्या कुटुंबाक घेवन तारवान भितर सर, कित्याक हे पिणके मदें म्हज्या दोळ्या मुखार तूं प्रमाणीक म्हूण हांव जाणो. सगळे नितोल मोनजातींतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 7 जोडयो घे. मेल्या मोनजातींतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 2 जोडयो आनी अंतरला वेल्या सुकण्यांतल्यो दादल्या आनी स्त्री जातीच्यो 7 जोडयो. हे पोरी तांची तांची जात आख्खे पृथ्वीर नपयत जावची ना. 7 दिसां भितर 40 दीस आनी 40 राती हांव पावस घालतलो आनी पृथ्वीर हांवें रोचल्या त्या सगळ्या जिवाण्या प्राण्यांक नाच कोत्तलो. सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे नोयेन सगळें केलें. 7 दिसां उपरांत बुट्टेच्या उदकान पृथ्वी भरली. देवाचें उतोरें. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. परतून म्हणुया. सर्वेस्पर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराक महिमा दियात. ताच्या नांवांक फावो ती महिमा सर्वेस्पराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराक पोरनिपाट करात. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचो ताळो उदकान वयल्यान घासता. दर्याच्या ल्हारा ओसाडीचेर सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो कितलो गणगणीत, कितल्या दोबाज्यान घासता सर्वेस्पराचो ताळो. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेवंत देवाचो गणगण सुटलो. ताच्या मंदिरान सगल्यांचो एकूच साथ घासता मोहिमा. दर्या सागरा वयर सर्वेस्परान सिंहासन मांडलां. सासणांक राजा कसो सर्वेस्पर सिंहासनार बसला. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. शिव वर्तमानाक आमची कालचा मना तयार करून उबी रावया. कोण म्हजो मोग कोता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्ग पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. शीस उंडे व्हरूंक विसरले होड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. तेन्ना जेजून तांकां अशें म्हणून शिटकायलें, दोळे उक्ते करून फारिजेवांचे आनी हेरोदीचे फुगी विशीं चोत्राय दुरात. आनी ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उंडे नात देखून तो अशें म्हणटा. हें जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचे भितर उलयतात? आजून पर्यंत तुमकां ओडोक ना, गिन्यानूय ना? आजून तुमचें काळीज कुड्डें जाल्लें आसा बी?
दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना आनी कान आसून तुमकां आयकोना वो उगडास धरोना गाय 5,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो तांणी म्हणलें 12 आनी 7,400 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्याचे कितले कोरोण तुमी भरून काडले आनी तांणी ताका सांगलें 7 आनी ताणें तांकां म्हणलें तर तुमी अजून पर्यान समजोनान तें कितें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो आयज आमी जाणात संवसार व्हॅलेंटायन्स डे समोरुमता आनी हो व्हॅलेंटायन्स डे आयचो दीस फेब्रुवारीचे 14 तारीख व्हॅलेंटायन्स डे जावपाक जायतीं कारणां आसात. एक कारण म्हणटात तें आदली लोककथा लेजंड सांगता क्रिस्ती लोककथा क्रिस्टियन लेजंड सांगता की रोमान थंयसर एक वॅलेंटीन म्हणलेलो पाद्री आसलो आनिकूय काणयो आसात पूण ही एक काणी तातूंतली आनी थंयसर क्लाउदियूस पातशायान फर्मोण भायर काडलें जे कोण सैनीक फौजेन भितर सरतात तांणी काजार जावचें न्हय कित्याक काजार जाल्यार मोगान आसल्यार तें कॉन्सन्ट्रेशन हालता म्हणून आनी त्या पासून ताणें फर्मोण भायर काडलें कोणाक काजार जावचें ना. पूण हो पाद्री मोगाचेर राड नासलो चोरयान तो लोकांची कोण मोगी आसता तांची काजारांक वतालो जेन्ना ताका खबर पावली खंय ताणें ताका मारलो मोगा पासत तो मेलो आनी ह्या पासत ताचो दीस कसो व्हॅलेंटायन्स डे म्हूण उगडास करता जो मोगयांचो दीस. पूण हांव आयज म्हणटा हो दीस जो मोगाचो दीस मोग आमी समोरुमतात ह्या दिसा तो कोण मोगी ती पडेना पूण मोग समोरुमता जावं तो मोग काजारी जोडयां मदें आसा गोरकार गोरकांनी मदें जावं लिपोन मोग कोत्तात तांच्या मदें आसा तो जावं आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें आसलेलो मोग जावं भाव भयण तांचे मदें आसलेलो मोग जावं फिरगोसकारां पाद्री तांचे मदें आसलेलो मोग जावं राजकीय फुडारी आनी नागरिकां तांचे मदें आसलो मोग तर आयचो दीस मोग समोरुमता कोणूय मोगी जावं पूण मोग गरजेचो आनी हे पासून खंयचो मोग सारको खंयचो मोग आयचो दीस समोरुमता हें आयज आमकां देवाचें उतर सांगतलें कित्याक हांगासर आमकां उद्गारांत मेळना कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो कित्याक देवाचें उतर आमकां दाखयता खरो मोग कितें तो आनी खरो मोग कितें खरो मोग पयले सुवातेर जो दुसऱ्याक दूख दिना तो आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता हांगासर आमकां मेळटा आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आसात 6व्या आवेस्वरांत आनी थंयसर आमकां नोवाची खबर मेळटा देवान मोगान संवसार रचलो आनी आपुरबायेन ओदीक मोगान मनशाक ताणें रचलो आनी सगळें बरें जालें पूण मागीर देवान पळयलें सगळें फोटिंगपण उप्रासलां सगळें वायट जाता आनी हांगासर ह्या देवाच्या उतरांत आमकां मेळटा देव हें सगळें पळोवन दुखी जालो हें सगळें पळोवन ताचें काळीज कोंतवलें ज्या देवान इतलें मोगान रचलोलें आपले रचणेक आपुरबायेन मनशाक रचलोलो आतां तेंच सगळें वायट जालें फोटिंगपण जालें राग मारप आमी जाणात आबेलाक मारलो ताच्याच भाव आनी असलें फोटिंगपण वायट वाडलें म्हणून देव हें पळोवन दुखी जाता जे रचणेन ताकाय बी मोग दिवंक जाय आसलो खुशाल करूंक जाय आसलो आतां तीच रचना जी मोगान रचलेली रचना आतां वायटान बदलता देवाक दुखी करता आनी हेंच गरजेचें त्या पासत देव नोवाक फर्मायता सगळें हांव नवें करतलो बुट्टी धाडून 40 दिसांची 40 रातीची बुट्टी धाडून सगळें नवें करतलो तूं तुज्या कुटुंबाक घेवन ते तारवांत वच आर्कांत वच सगळ्या जनावरांचे पुरुश लिंग व स्त्री लिंगाचे जोडयो घेवन तूं थंयसर वच कित्याक हांव सगळें नवें करता जें मोगान रचलोलें तें आतां वायटान जालां आनी देवाक दूख जालें खरो मोग दूख हाडिना आनी हें म्हणटा तेन्ना गरजेचें मोग म्हणटा तो सगळ्या वेळार खुशालकाय दिता सगळ्या वेळार दुसऱ्याक मानान लेखता तो मोग आवय बापूय मोगान आपल्या भुरग्यांक वाडयता भुरगीं आपल्या आवय बापूयक
मोगान वाडयता हांव म्हज्या आवय बापूयचो मोग करता पूण जाणटी जातूच तांकां सायडीन मारप तांचो कुयदाद घेवप ना खरो मोग दूख दिना गोरखान गोरकार उकोण जी रिलेशनशिपान आसात ती हांव सगळें दिता म्हजे गोरकानीक गोरकाराक सगळें दिता म्हज्या गर्लफ्रेंडाक बॉयफ्रेंडाक सगळें दिता हांव मोग दिता पूण लिपचोऱ्या दुसऱ्या सांगाता अविस्वाशी लोकां वजीर मान दिना दूख दिता आयज कितलीं आमची भाव भयणां डोमेस्टीक वायलन्सान कोश्टोतात लोकां वजीर उबी रावतलीं सगळीं सांगाता कुशालकाय नासतलीं पूण घरा वेता तेन्ना मार तापसाण्यो जो मान रिस्पेत विस्वाशीपण मेळोंक जायना मोग दुसऱ्याक खरो मोग दुसऱ्याक दुखयना आनी तेच भाशेन देवान आमचो मोग केलो इतलो मोग केलो पूण हांव जरी तो देवाचेर कोलपलो वायट जिवीत जियेलें हांव देवाक दुखयता हो सारको मोग दुसरे सुवातेर खरो मोग म्हणटा तो जुंयसूर देव आसा कोऱ्या मोगान देव जियेता आयज आमी पळयता शुभ वर्तमानान थंयसर जेजू ओड्यांत आसलो आनी ते विसरले उंडो घेवंक ह्या एपिसोडा आदीं जेजून कितल्याच जाणांची बूक मारलोली नोवल मिलाग्र करून आनी आतां तांचे सांगाता जेजू आसा पूण उंडो ना पूण ते भियेतात कित्याक अरे उंडो ना खुंयसून हाडटले बुकेले भियेले ते कित्याक तांचो भावार्थ उणो आसलो ते सोजमूंक ना इतलो तेंप जेजू तांकां उपरांत सोजमायता इतलो तेंप हांवें तुमकां दाखयलां थोडे कोण बुके नासली उंडे नासली थंयसर हांवें नोवल मिलाग्र करून विजमीत करून हांवें उंडे दिले हेंच गरजेचें खरो मोग कोऱ्या मोगान देव आसता आयज नियाळ करची गरज म्हज्या मोगान जावं तें आवय बापूय भुरग्यांच्या मोगान देव आसा काय हांव म्हज्या भुरग्यांचो मोग कोत्ता जायते आनी जायते हाडून दिता पूण देव दिना दोतोनीक तांकां व्हरोना जावं तांकां दोतोनीचें कितें आसा तें दिना इस्कलाचें सगलें दिता हो सारको मोग न्ही जुंयसर हांव सगलें दिता पूण देव दिना जावं ती लग्नां हांगासर काजार जातात रेस्पेर जाता रेस्पेराक आसतात पूण उपरांत दिसती पडोना मिसान मागीर केन्ना मिसान दिसती पडटली रेस्पेरा दीस आसता आनी त्या दिसा देखून कॉन्सन्ट्रेशन आवय कशे भाशेन ते रील जातले फोटो येतले आवय म्हजें कशें दिसतलें तें गरजेचें आनी केन्ना काय हॉलान पावोन फुगडी घालूं पूण हांगासर कितें सांगता शर्मान कितें मीस जाता तें तितलें ना खरेपणी मोगान देव आसा काय कितले पावटी हांव म्हजे गोरकांनी सांगाता मिसां देता गोरकारां सांगाता मिसां देता काय देवा तुका हांव वाकाणटा हें आमच्या मोगा पासत आनी जेन्ना देव ना तेन्ना भिरांत येता जशे परी ह्या आपोस्लांच्या जिवितांत आयली भिरांत आवय उंडे नात कितें जातलें तेन्ना मागीर सगल्याक भोंवतात जावं तो मोग सांबाळूंक पूण मेळचो ना कित्याक देव ना तिसरे सुवातेर कोऱ्या मोगांत कोरो मोग शिटूक आनी शाणो कोंकणीन एक कांतार आसा नवेंच कांतार तें मोग कुड्डो जालो दोन काळजाचो म्हाका दिसता कोरो मोग तितलोय कुड्डो न्ही जो वायट कितें तें पडेना तो मोग शिटूक आनी शाणो आनी त्याच पासत आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा जेजू हांगासर खबर कोत्ता ती हेरोदीच्या फुगीची जुदेवांक फूग म्हणल्यार इस्ट म्हणल्यार जें वायट एके भाशेन इस्ट पिठांत आमी मिसळ कोत्तात आनी पीठ मागीर फुगयतात तेच भाशेन वायट वो पातोक समाजांत शिंपडटा आनी समाज आख्खो पिडार कोत्ता आनी त्या पासत तांकां सदांच ते इश्ट फूग म्हणल्यार वायट म्हूण सजमताले आनी जेजू जेन्ना म्हणटा चोत्र आयदोरात ते हेरोदीच्या फुगीची म्हणल्यार हे हेरोद सादुकी फारिजेव फाटल्यान आसले जेजूच्या मिसांवाचेर आड आसले जेजूक ते मारूंक सोदताले काबार करूंक सोदताले तर जेजू तांकां सांगता चोत्र आयदोरात खरो मोग सदां शिटूक आनी शाणो हांव म्हणटा म्हज्या गोरकांनीचो म्हज्या गोरकाराचो म्हज्या भुरग्यांचो हांव मोग कोत्ता हांव सारको मोग कुड्डो न्ही आवय बापूय भुरग्यांक सगलें दिता हाडून पूण शिटूक आनी शाणी आसूंक जाय बाबा हांव म्हज्या भुरग्याक कितें दिता ताच्या फायद्याक पडटा तें जायत्यो वस्तू दिता कित्याक हांव मोग कोत्ता म्हणून हो जी वस्त हांव दिता ताका वायट कोत्ता काय मोग आमकां शिटूक आनी शाणो कोत्तलो खरो मोग बाबा हांव म्हज्या भुरग्याक कितें दिता जावं ती गोरकान जी कोण रिलेशनशिपान आसत हांव म्हज्या गोरकानीक जाय तें दिता तें कोत्ता हें कोत्ता सगलें दिता तिका
ओ गोरकाराक सगळे दिना पूण वॉट्सॅपार हांव आनी कोणा लागीं आसा थंयसर म्हजें रिलेशनशीप जाता रोमेन्स थंयसर चलता पूण गोरकांनी खबर ना फोटो वयता आनी हांव ओगोच रावता शिडूक आनी शाणो वचूंक जाय कितें करता तें कित्याक मोग तितलोय कुड्डो न्ही सगळें वायट जाता तें लिपोवन दवरूं ह्या पासत खरो मोग सदांच शिडूक आनी शाणो हांव म्हणना दुबावान जियेवपाचें पूण गरजेचें तें म्हणटात तें वायट जेजू जशे परेन जेजू सांगता शिटूक आनी शाणे जायत चोत्रायेन रावात हेरोदीचे फुगीची कित्याक जें कितें वायट आसा तें काडून उडोवंक आनी खरो मोग तें करता कुड्डेपणान आसून कितें करता तें करूं दी पूण शिटूक आनी शाणो जावन मोगान जें कितें वायट आसा तें काडून उडोवंक खरो मोग सांगता आनी चवथे सुवातेर खरो मोग जो नाटकांत बोल्लोलो न्ही पूण दुसऱ्या पासत बरें करून वावुरता तो आयज आमी परब समरमतात सिरील आनी मेथोडियूस हे दोगूय भाव आस्तीक गोराण्यांतले ते समाजांत तांकां व्हडलो दर्जो आसलो सिनेटर कशे ते वावुरताले त्या पासत ते स्लाव ही लँग्वेज भास ते जाणा आसले पूण ते सगळे सोडटात ते आनी पाद्री जावंक वेतात एका मोठान जियेतात थंयसर मागण्यांत वेळ सारतात आनी उपरांत तांकां बिजंटीन इगोर्स मागता पळय तुमी वसात हे स्लावोनीक जी पोरजां आसा स्लाव भाशा उलयता तांकां धर्म परगटूंक तुमी वसात आनी ते वेतात थंयसर जायते ते वावुरतात पवित्र पुस्तक तांचे भाशेन अणकार करूंक ट्रान्सलेट करूंक ते वावुरतात पूण कितें जाता थंयसर जर्मन मिशनार आसले दुसरे मिशनार ते कुन्नाटी जातात नोसायेन व्हरतात अरे तांचे मिसांवाचो वावर बरो जाता कित्याक ते तांची भास उलयताले म्हणून आनी हांकां मातशें आडकूड जावंक लागली ते बरो वावर करतात म्हणून तांची राड मांडणी घालून कितें कितें सांगून पाप साहेबाक सांगून तांकां मागीर पाप साहेब आपोवन व्हरता पूण पाप साहेब तांकां परवानगी दिता करात कित्याक पाप साहेबाक तांचे भितर हो खरो मोग दिसती पडटा जो पोरजे पासत आपलो जिवीत देखून जोरोवन हो भावात परगटपाचो तो मोग हो पाप साहेब पळयता निकलस आनी तांकां परवानगी दिता करात म्हणून आनी ह्याच पासत हे दोगूय भाव ह्या सुवातांनी जे आयज आमी म्हणटात युक्रेन बल्गेरिया जावं ऑस्ट्रिया चॅक रिपब्लीक हांगासरले सगळे वाठारांत तांणी धर्म परगटलो तांचे भाशेन आनी ते तांकां आयज आपलो पात्रोन म्हूण मानतात कित्याक खरो मोग दुसऱ्या पासत बरें करता न्हय नोसायन नाटकांत वाडटा आयज पळोवची गरज आमी मोग मोग म्हणटात ह्या मोगान नाटकां आसा काय हांव म्हजी गोरकान चड जोडटा म्हजेवन नाटकांत भरता काय हांव म्हज्या मोगया भितर जायते टॅलंट आसात आवय म्हाका ना हांव नाटकांत भरता काय समाजान मोग दिवंक जाय कुटुंबान मोग दिवंक जाय पूण थंयसर हांव नाटकांत भरता काय म्हजो खरो मोग म्हाका बरें करूंक आपयता काय आयज जेन्ना आमी मोगाचो दीस म्हणटा खरो मोग आमच्या जिवितांत जिवंक दर एकल्या करपा मागुया सगळीं उबी रावया ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपल्या हातांत घातलेली जबाबदारी वळखून पोरजेच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरतना आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी देखींतल्यान बरें तें वेंचून काडूंक पोरजेक प्रेरणा दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर करून बरें तेंच वेंचून काडूंक देवीक जाणवाय आमकां दी म्हूण मागुया
ये मिसा बेटेन वेल्टन आनी सिबल फेर्नांडीस आनी आपले इंतेसांव भेटयला तर बागयो तांतुनीचे विनवणेन बापाचो सुब आशिर्वाद तांकां फावो जावं तांचे खातीर मागुया. दोळ बापा खालती काय तुजे फुडें मागणी दवरली आनी ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दाना तोयरचे वेळार आमी गायन घेवया C18 पेज 36. सगळीं उबी रावया. म्हजे भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. कोनवाडे बापा बागयुंत मेथोडियोस आनी सिरिलाचे पोरबे समयार आमी तुजीं भुरगीं तुका भेटयता ती देणी तूं मोयपासान मानून घे आनी आमीच तुका मानता तसली भेटवणी जावच्या खोरे भोगतीन तुजी सेवा करून आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासनाच्या देवा सूर काणी आनी सुरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सिरील आनी मेथोदियोस तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरून तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवून जिवीत आमकां दी दिता. तांची शिकवण आमच्या गिन्यान उजवळयता. तांच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवता आनी भक्तां सांगाती निरोवन दवरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. जीं कोण मोदेन चुबी आसात तुमच्यान बसूं येतात. दिमी घालूंक जायना जाल्यार कित्याक फाटल्यान आसा तांकां आडकूंक जाय.
आपलीच खोशेन खोस्ट मोरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिचांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिचांक दिली आनी म्हणली, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्यान चांचणीक कोराचें रोगन. पातकाचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Soglia biramia, bavartazo gut porgo tuya. तुझ्या कुर्सानी पुरोशी मोठपणा ओरवी तुवें आमकां सोडयली सोमिया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवणूक. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आनी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रोगो शिवतले आमी सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बापा, फिलिप नेरे आमचे गवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरोवचो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजें पोरजोडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. आमा सुमेस्तांच्या हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात. आपलो वाडदीस काजाराचो दीस मनयतात. कोण पिळींत आसात, कोण नोकरी सोदतात, भुरग्याचे देण्याक आशेतात, जिविताचो सांगाती सोदतात, आपले प्रश्न घेवन आयिल्ले आसात. सगल्या मोगयांची तेच भाशेन तुर्किये आनी सिरिया देशान भुंयघाम जावन कश्टतले आमच्या भाव भयणाचे दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मेरी देवाची माय सांगाती बागेवन दोरमता, बागेवन सिरील आनी मेथोदियूस, बागेवन तांतून आनी सूर काणी तुका मानुल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूतां पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोरवंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीत धरून म्हणुया. आमचे बापा सगीच्या तुजें तुझें नांव नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन ओत्रेकता. तर आमकां उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आगंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाची आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाळताची दिश्ट घाल आनी जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्या शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटिली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटिली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. आमी सोगलीं जेजूची कूड शेव मेरेन उबी रावतले उपरांत आमच्यान बसून दिमेर वो मागड्यान वेळ सारूं येता. जेजूक आमच्या काळजान शेवंक वेताना आमी गायन घेवया. D40 पेज 69.
प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा भाग्योन सिरिलाचे आनी मेटोदियसाचे पुर्वे सुमयार तांच्या जिवितांत तुजो अजावून मोग ओळखून सुळवणीचो संस्कार आमी घेतला. ताचे वरवीं स्वर्गीचो संतोष आमच्या काळजांनी वाडत वचूं आनी तांणी परगटलेल्या भावार्थान ती रावं आनी अशें तुज्या भोगतां सांगाती तुका सासणाक वाखाणूंक आमकां फावो कर. ह्या मागता आमच्या पुता जेजूचे इनावी. आमेन. गेल्या मंगळारा दीस तुमचें धर्मदान जालां 49,700 रुपया. ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो भरपूर भाग्यवंत आंतोनी उद्देशी आपलो आशिर्वाद घालूं. तेच भाशेन मीस जाले उपरांत कोणाक जरी तर कुमसार जावंक जाय आमचो फादर आसतलो तुमी थंयसर वचूं येता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धोरूंक दिता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मोन जाणवाय. पेटय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी चोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाचे इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओडकून घेता आनी म्हजें गोतीभरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे विंगेंत आयलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणयतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे उस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पड. तुजे वेंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या भाग्यवंत हातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवीदार मजूतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंतीन जेजू सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर. आमेन. इश्टानो तुमी उबी रावची. एकूच वस्त हांव जी सांगूंक सोदतां ती म्हणल्यार सांतांतून देव आवून ओडनी. आमी जायते पावटी सांतांतोनीच्या मागण्यांक दिमी घालतात. बरी वस्त ही भोगती आमची पूण संस्कारणेच्या वेळार दिमी घालिनात. तींच मनशां सांतांतोनीचे मागणें कोत्तात तेन्ना दिमी घालतात. कोण व्हडलो काय खरो मोग आतां कितें काय सांतांतून ओ देव होच सांतांतून देवाचो चाकर देवा लागीं मागून विनोवंती घालता आनी देव आमकां ती दिता. पूण आमची ही भोगती कसली काय नियाळ करची गरज. जरी तर देवाक संस्कारणेच्या वेळार हांव दिमी घालिना पूण ताच्या चाकराक घालता तशें जाल्यार देवाचो हांव मोग करिना सांतांतोनीचो करता जाल्यार ही खोटी भोगती. आनी ही खोटी भोगती जाल्यार ही चूक आमी निठायर घालूंक गरजेची. तो तुमकां सांगता की रीत भाशेन देव व्हडलो ताका आमी भोजवण करता, नमस्कार करता. ताच्या चाकरांक आमी मान दिता, तांची भोजवण करिना. कित्याक हें दिसून येता भाग्यवंत आंतोनीच्या मागण्या जायते जाण दिमी घालतात पूण तींच संस्कारणेच्या वेळार दिमी घालिनात. ही रॉंग डिवोशन हें, फॉल्स डिवोशन. तर हें निठायर घालूंक गरजेचें कित्याक देवाचोय मोग सारको मोग करूंक सगल्यांक देव आमंत्रण दिता.
हे वेळार आमी बागीवन आंतोनीचे रेलिकेचो आशिर्वाद घेतलो. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.